आहा थंय खंय तरी इल्लीगल हिल कटिंग चालू आसा आणि जी स्मशानभूमी आहा तितूर खंय तरी इल्लीगल एन्क्रोचमेंट जाला म्हणून काही लोक थंय घरा बांदून रावल्या म्हणून अशें एक एनजीओसान म्हणलां की ऑलरेडी कंप्लेंट तुमकां पंचायतीक केल्या, पंचायत कांय अजून एक्शन घेयना. त्यात पार्श्वभूमीचेर थंय आतां क्रिमेटोरियम बांदल्या तेजेर फाटल्यान हिल कटिंग चालू आसा. सो खंय तरी ते फाल्यां हिल कटिंग देंवले जाल्यार लोकांची नाशाडी जातली, लोक खंय त्रासान पडटले. सो ह्या गजालीचेर पंचायत ब्लेम अशी केल्या तेणें. सो एज अ सरपंच म्हणून तुमी कितें सांगूंक सोदता? एंटायर जे ब्लेम आसा पळय ते सगळे खंय ना जाल्यार खंय एक रितीन आतां कंप्लेनंट म्हणटकीर ताका प्रत्येक कंप्लेनंटाक एक एरेक्शन आसता की आपण आयज कंप्लेंट दिली फाल्यां एक्शन घेवपाची. हांगा पंचायतीक एक प्लॅटफॉर्म आसता, एक प्रोसेस आसता की बाबा आमी खंयच्या रितीन खंय तरी एक लिगल एडवायस आसता जी आमकां घेवपाची आसता आणि खंय कितें जालें जाल्यार एक्शन ही घेतात. कितेंय इलिगल आसूं, हांवें फाटल्या म्हगेल्या व्हिडिओनी सुद्दां सांगलां, हांगा कितेंय इलिगल आसूं पंचायत आनी सरपंच जावं खंयचोच पंच खंयच्याच इलिगल एक्टिविटी खंयच्याच माध्यमाचेर केन्नाच सपोर्ट करचें ना. खंय ना जाल्यार खंय फुडें वचून हेजेर एक्शन जातलें, भलेंय तें मातशें डिले जावं. पूण फाटल्या दिसांनी इतकी वर्सां जालीं आतां ही एंटायर प्रॉपर्टी पंचायतीक दिल्ली आसा, एक्विजिशन जाल्या, पूण आजून पासून तेजेर खंय ना जाल्यार खंय डिमार्केशन हें पेंडींग आशिल्लें जे फुडल्या म्हयन्यात तरी कंप्लीट जातलें. वन्स दॅट इज डन जाल्यार आमकां एंटायर नेट एंड नेट बॉर्डर ऑफ द एरिया आमकां जी दिल्या 17,000 स्क्वेअर मिटर ती एंटायर डिमार्केट जातली. तेज्या नंतर कोण एनक्रोच आसा, कोण भितर आसा ते आमी सगळे एक्शन घेतले. सो अजून डिमार्केशन प्रोसेस जावपाचो आसा. हे डिमार्केशन फायनल हेजेर आसा. आमी पयर अराउंड 3,000 कितें तरी फी आशिल्ली ती सुद्दां आमी क्लियर केल्ली आसा. डिमार्केशनाची प्रोसेस कित्याक डिले जाल्या, हे मदीं 4 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. त्या टायमार जेन्ना ऑफिसर्स खंय तरी इलेक्शन ड्युटीक आसता त्यो फायली मूव जायना. आमी प्रत्यक्ष सगळे जाण, इवन हांव म्हाज्या वांगडा नावेद आसा, निलकंठ आसा, प्रत्यक्ष सगळे लोक पर्सनली वचून डिपार्टमेंटान प्रत्येक फायली खातीर फॉलोअप करता. फुडले कित्याक नावेद बाब हांगा आसा जेणे पयलीं पंचायत सांबाळिल्ली आसा. तो तुमकां सो म्हाका सांग, नावेद बाब जे स्वयंपूर्ण भारत जो फंड येयल्लो तो फंड खंय तरी म्हाका दिसता मार्केट बांदपाक लागून येयलो खांडेपार, मागीर तेजें रुपांतर स्मशानभूमी बांदपाक येयलें, खंय तरी आयज ती उबी आसा. हें तुमच्या टायमार जालें. सो तुमी त्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? स्वयंपूर्ण मित्र आमचो सुदेश बाब तेणें आत्मनिर्भर भारत हितून आमकां 50 लाख रुपया ताणें हाडून दिल्ले. त्याचे आमी उपकारी आसा. आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स हो हावजींग बोर्डान जावपा आशिल्लो आनी हावजींग बोर्डाची जागा हँडओव्हर जावं ना किंवा थंय ते भितर पडटा म्हणून तो प्रोजेक्ट कॅन्सल जालो आनी हो फंड रिटर्न वचपा आशिल्लो. म्हणून हांवें आनी आमची बॉडी आशिल्ली तांकां विचारून स्मशानभूमी आनी कब्रस्तान शेड हो आमी एस्टिमेट करून टेंडर करून घेतलेलो आनी आमच्या टायमार ती वर्कआउट जाल्ली. आतां हिल कटिंग बी थंय काय ना चालू. आनी दुसरें डिमार्केशन हेजे पयलूच जाल्लें. आमी एमपी फंडा खातीर जेन्ना सारकी नाशिल्लो तेन्ना ती फायल जेन्नाच आमकां लँड एक्विजिशन करून आमकां दिली, हँडओव्हर केली डेप्युटी क्लियरने आमचे मान्य आमदार आमचे एग्रीकल्चर. कितली जागा दिल्ली तुमकां? 17,100. जाल्यार तेन्नाच डिमार्केशन जाल्यार प्रत्येकाक ती वेगवेगळी जागा वांटून दिल्ली आनी तेन्ना थंय पोलूय घातलेले आसा, फातरूय घातलेले आसा. आतां जाल्यार कितें, आतां प्रत्येकाक थंय एक्चुअली पयलीं कशें आशिल्लें की फक्त हिंदू आनी मुस्लीम हेंच्या खातीर आशिल्ली. मागीर ग्रामसभेक लोकांचो हे घेवन आमी तो मागीर प्रत्येकाक अशें वाटल्या. एक्चुअली ती एवॉर्ड जाल्ली कॉपी फक्त हिंदू आनी मुस्लिमा खातीर आशिल्ली. सो आतां तितूर कोणा प्रोविजन आसा त्या हितूर? आतां ग्रामसभेक ठराव घेवन लोकांची डिमांड येयली म्हणून ताका आमी आतां थोडे जागा क्रिश्चन अदर्स अशी म्हणजे टोटल 17,100. सो खंय तरी म्हाका दिसता फाटल्यान पळय आतां जी माती कोसळ्ळ्या तेका लागून सरपंच तुमी कितें प्रिकॉशन्स घेतला? ऑलरेडी पीडब्ल्यूडीक आमी हांवें डेट सुद्दां डिक्लेअर केल्या, डॉक्युमेंट तुमकां धाडटा. ऑलरेडी आमी रिझोल्युशन घेतलेलें आसा की पीडब्ल्यूडीन थंय एक रिटेनिंग वॉल बांदची जेणे करून हें जें कोसळप आसा तें बंद जावचें. प्लस आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय एक लेटर केला अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट. जी माती कोसळून सकयल पावल्या ती आमकां क्लियर करून दिवची, थंयच्यान मूव करून दिवची आनी जेणे करून तें मातशें क्लियर जावचें. बरें. तिसरी गजाल
जे इलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा घरांचो तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतले? एंटायर जो प्रोसेस आसा पळय तेजेर आमी तांकां नोटीसी काडटले इलिगल आसा जाल्यार आणि आमी ऑलरेडी ते काम स्टॉप आसा. सो आमी आतां तो मनीस आयडेंटिफाय करून ताका नोटीस सर्व करतले. सो आमी एक पयला थंय गेट जी आहा ती स्पेशली फक्त क्रिमिनोरियमाक वयता, पण ती हांव जेव्हा म्हणटा तशें कोणूय येता थंय वयता, कोण वयर बसता, गाडयो घेवन येता, खुबश्यो गाडयो पार्क केल्यो वयता, तेजेर कितें तुमी एक्शन घेतले? एक्झॅक्टली तशें ना तें. आमी गेट बंदूच दवरताले विथ लॉ. पूण कितें जालें, आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो वर्क शेवटी बांदता तेजो कंटिन्युअस गाडयांचो मुवमेंट जावपाचो आशिल्लो, मटिरियल मॅन मुवमेंट आसतालो, म्हणून ती आमी खंय ना जाल्यार खंय गेट ओपन दवरल्या. आतां ज्याच्या कारणान थोडेचे थंयचे स्थायीक आसा पळय ते व्हरून थंय गाडयो दवरता. आतां ज्यो गाडयो दवरता तांकां आमी वारंवार नोटीसी लायल्या थंय त्या गाडयांक की तेंच्यांनी थंय पार्किंग करचें न्ही म्हणून. आनी आमी जेन्ना जेन्ना थंय हें जाता वयता विजिटाक तेन्ना तेन्ना त्यो गाडयो आमी थंयच्यान मूव करता. आतां काल पळय जेन्ना विजीट आशिल्ली तेन्ना मिडिया गेल्ली तेन्ना थंय 4-5 गाडयो आशिल्ल्यो ना आशिल्ल्यो, तेजेर आमी एक्शन घेतले. सो काही आमी अशेंय पळयलां की अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा, लोक अजूनय थंय बांदतात घर, आणि ते पळोवपाक गेल्यार खूब रिस्की दिसता. कित्याक आमी पळयलां वायनाड सारकी परिस्थिती कितें जाल्ली ती. सो अशा घरांक तुमी कितें करतले, कितें एक्शन घेतले तेंचेर? ऑलरेडी 7 घरांक पयलीं नोटीस काडलेली आनी तेंचेर प्रोसेस चालू आशिल्लो. सो क्लस्टरान एक घर आनी एक कितें कितें हें आसा तेजेर आमी व्हेरिफिकेशन करून आमी फुडें प्रोसेस चालू दवरतले. तितून आयडेंटिफिकेशनूय जातलें, इवन असं टेनन्सी व्हेरिफिकेशनूय आमी पुलिसांक बरयल्या. सो आमी ऑल एस्पेक्ट्सान त्या जाग्यार कितें आमकां समज एक लो पोल दिसता त्या लो पोलाक आमी कशें एड्रेस करतले हेजेर आमची प्रोसेस चालूच आसा. खंय ना जाल्यार खंय ही पंचायत एक्टिव्हली एक स्टेप घेता, पूण खूब वायट दिसता की थोडे मनीस भायल्यान आपलो एक खंयतरी मुद्दो सॅटिस्फाय करपाक जावं आपलें एक इंटेन्शन सॅटिस्फाय करपाक, आपलो एक विचार सॅटिस्फाय करपाक पंचायतीक बळी करता आनी पंचायतीचें नांव कुट्टी खांडेकर पंचायतीचें नांव घाण करून जाता. आतां ऑलरेडी इनॉग्रेशन करून आमी आतां फुडें फावट स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन काडून ऑलरेडी ती हें आसा ती आमी एक्टीव करून दितले, जेणे करून जो मनीस म्युन्सिपालिटीन हें जळयता ताका आयच्या आयज हांव थोडी म्हणा हांव हें करता. सो ऑलमोस्ट 9,000चो एक्सपेन्स येता, जे करून जेन्ना पंचायतीचो एरियाचो मनीस आसतना पंचायतीचे एक्टीव जातले तेन्ना खुबश्यो ह्यो जे पयशे आसा पळय मरणा नंतर जे मनशाक एक कॉस्ट म्हणून एक बेर करचो पडटा, 9,000 हे कमी न्ही. आमच्या एरियान खुबशे अशे बिलो पॉवर्टी लायन लोक आसा जेंकां हे खूब बसाक खूब जड वयता. सो ते दृश्टिकोनान आमी हे जाता तितके बेगीन लोकांच्या स्थायी हे करचे म्हणून आमी हे इनॉग्रेशन केल्ले. त्या भायर अशा लोकांनी म्हाका प्रत्यक्ष फोन करून आमच्या पॅनलान सुद्दां म्हाका सांगलां, नावेदान सांगलां, निलकंठ साहेबान सांगलां की लोक फोन करता की तुमी हो प्रकल्प आमकां बेगीच्या बेगीन हाडून दिलो, आमी तुमचे खूब आभारी आसा म्हणून आनी थँक्यू म्हणून. सो खंय तरी मिसगायड केले वता म्हणटा पंचायतीक, इवन एक कम्युनल एक भाशा वापरली म्हणजे तेज्या बद्दल एक बरें कार्य जाल्लें आसा. आमच्या कुर्डी खांडेकर पंचायतीक एक हिंदूची स्मशानभूमी आशिल्ली जी आतां येयल्या, लोकांनी एप्रिशिएशन करपाक जाय पंचायतीचें. कळ्ळें, पंचायती एप्रिशिएशन करच्या परस लोकांनी आरोप करपाक चालू केला, ते जावचे न्ही. जे कम्युनल वाद जावपाक शकता म्हणटा पळय त्या संदर्भात तुमी कशें कितें पळयता? खरेंच सांगता, एज अ सरपंच, एज अ पंच मेंबर आमी कम्युनल डिसहार्मनी खुबश्या जाग्यांचेर पळयला. कितक्याशाच लोकांनी पळयला की मिडियाचेर जेन्ना कम्युनल डिसहार्मनी जावं एक पीस डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना ते खंयच्या लेवलीचेर वयता, मारामारी आनी भितर खुबशे कम्युनल हार्मनी म्हणून एक मिडियाक उलोवपाक एक सादें उतर दिसता, पूण जे जेन्ना घडटा तें व्हेरी डेंजर आसता. प्रत्यक्ष कोणूच विटनस करूं शकना, ते खंयच्या लेवलीचेर वचूंक शकता. आतां जी प्रेझंट कालचे जे सिच्युएशन आशिल्लें, जे फाटल्यान कोसळप चालू आसा, जावं मसंडाचो प्रकल्प हाडला, जावं कोण तरी इलिगल बांदता, हे वेगळे वेगळे मुद्दे. हितून म्हाका दिसना की खंयच कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाता. हांव त्याच जो एनजीओ आपल्याक म्हणटा एक्टिव्हिस्ट म्हणटा, जेन्ना मिडियान जेन्ना तो उलयता तेन्ना हांव तेजे कडेन हें म्हणटा की बाबा एटलिस्ट तूं मुद्द्यार घट राव, मुद्दो जो घेवन बसला तो मुद्द्यार. कम्युनल हार्मनी म्हणून आयज खंय ना जाल्यार खंय म्हाका दिसता की तोच आपूण
ह्या फावटी खांडोबार संदर्भात आनी ह्या एरियान एक पीस डिस्ट्रक्शन करूंक सोदता. खंय ना जाल्यार खंय ताजें हें इंटेन्शन आसा की तो कम्युनल हार्मनी हाडूंक सोदता. आयज काल जो मुद्दो ताणें मांडल्या तितून आनी कम्युनल हार्मनीन एक फार गॅप आसा, पूण तें तितून मिक्स करचें न्ही.